शेनवारा 20 डिसेंबराक राज्यात 50 मतदारसंघांनी 70.81% मतदान जाले। सुरवातेक सकाळचे मतदान मंद गतीन जाले, मात उपरांत उसरा लोकांनी घरा भायर सरून मतदान केले। ह्या मतदानाचो निकाल 22 डिसेंबराक लागतलो। जिल्हा पंचायत वेंचणुकां खातीर शेनवारा राज्यांत एकूण 70.81% मतदानाची नोंद जाल्या। उत्तर गोंयांत लाटंबारसे मतदारसंघांत सगळ्यांत चड 88.29% मतदान जाल्यार साश्टीत नावेले हांगसर सगळ्यांत कमी 55.29% मतदान जालां। सुरवेक मंद गतीन चलपी मतदानान दनपार जातकर नेट धरलो। बऱ्याचशा मतदान केंद्रांचेर दनपार जावन गर्दी जाल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। फाटल्या फावट 2020त 56.83% मतदान जाल्लें, मात ह्या फावट मतदानाचो आंकडो वाडलो। उत्तर गोंयांत 111 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 115 अशे एकूण 226 उमेदवार 22 डिसेंबराची वाट पळयता। 22 डिसेंबराक मतमेजणीक कोण बाजी मारता हें स्पश्ट जातलें। 22 डिसेंबराक 50 मतदारसंघांची मतमेजणी सकाळीं 8 वरांचेर 15 मतमेजणी केंद्रांचेर सुरू जातली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।